जेजू महिमा तुका जेजू गुलाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू आराधन तुका जेजू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आजचे दिसा देवाचे उतार आमकां फावो जाला. मार्कस एवांजेल 8 अध्याय 1-10 वाक्यां. मार्क चॅप्टर 8 वर्स 1 to 10. त्या दिसांनी आनी एक संदर्भार व्हड एक लोकां जमो एकठांय जालो आनी तांकां खावंक कांय ना जालें. तेदो आपल्या शिसांक सरशीन आपोवन जेजून तांचे लागीं म्हळें, ह्या लोकांची म्हाका सुरसुरे भगतात. फाटल्या 3 दिसांत हांव म्हजी सांगाती रावल्यात आनी खावंक जेवंक तांचे लागीं कांय ना. आनी आतां हांव तांकां उपाशी घरा धाडीन जाल्यार वेतना वाटेर ती थंग जातीत. तांचे मदलीं थोडीं पयस जावन आयल्यान. ताका शिसांनी जाप दिली, हांगा एक सुरे सुवातेर तांकां उड्यानी दादोशी करूंक कोणाक साध्य जायत? तुमचे लागीं कितले उंडे आसात विचारी जेजू. 7 म्हणून ताणें जाप दिली. तितल्या लोकांक धरणीर बसोवंक ताणें फरमायलें. उपरांत ते 7 उंडे घेवन ताणें अर्गां दिवन मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसा लागीं दिले. शिसांनी ते लोकांक वाडले. थोड्यो ल्हान मासल्योय तांचे लागीं आसल्यो. तांचेर ताणें आशिर्वाद घाल्या उपरांत त्योय लोकांक वाडोवंक सांगले. ते सगळे जेवलीं आनी दादोशी जालीं. खावन उरले कुडके आरावन काडटना 7 दालीं भरलीं. जेवलो लोक सोडून 4000 जायत. उपरांत तांकां ताणें घरा धाडली आनी तो आपल्या शिसा सांगता माचयेर चडोवन दलमनूथम गांवांक पयन धरून गेलो. हे देवाचे उतार आज आमकां 4000 लोकांक जेवण वाडचें जेजून एक व्हडलें अजापाने अद्भुत करचें शिसां मुखार त्या लोकां मुखार आमकां आज आमकां आयकूंक मेळटा, वाचूंक मेळटा. देखून जेजू खाली आत्मीक खाण मात्र न्हय, बगार आमकां कुडीचें काणी तो दिता म्हणून हांगा समजता. 3 दीस तांचे सांगता आसलो लोक भुके नासलो. म्हाका 3 दीस तांणी फास्टींग प्रेयर केल्लें आसतलें, उपास मागणें जेजू सांगता आसली. देवाचें उतार आयकत आसतना एका मनशाक भूक आनी लागना, तान लागना. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर ताका आत्मीक काण जावन ताच्या जिवितांत येता आसतना जेजून सांगलेलीं उतरां मनीस उंड्यान मात्र जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता. जेजूक सैतान हाडल्या त्या ताळण्या वेळार जाप दिल्ली जेजू. आनी परमेसरल्यान ते आमी वाचता, मनीस उंड्यान मात्र जियेना, देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता म्हणून. देखून 3 दीस तांकां भूक लागूंक ना, 3 दीस तांकां तान लागूंक ना. देवाचें उतार आयकून सगळें. आतां मस्तू कडेन एके कडेन 7 दिसांची फास्टींग रेतीर चलता, 3 दिसांची फास्टींग रेतीर चलता. तांकां कांय जेवण काण दिनासतना 7 दीस रेतीर मागण्यांत देवाचें उतर आयकत कांय भूक आनी कांय लागना. हे खंडीत जावन थोड्यांक तुमकां तरी थोड्यांक एक्सपिरियन्स आसा जावंक बरो, पूण हांवें ते अनुभव केला. देखून जर आमी मागण्यांत आसां, जर आमी देवाचें उतार आयकता, देवाचें उतार नियाळ करता, संवसारांत मेकळे जाता, इल्लेशे सपरेट वचून तुमकां कोणाचें ते डिस्टर्बन्स नातले बरी. जर तुमी मागतात जाल्यार, जर तुमी देवाचें उतार आयकतात जाल्यार खंडीत जावन आमकां 7 दीस न्ही ताच्या 6 दीस फास्टींग प्रेयर करूंक जाता. पूण जेजून हांगा तांकां 3 दीस आत्मीक काण दिलें जाय पडटें, पूण 3 दीस तावन घरा धरतना तांकां कुडीचें काणी दिलें जेजून. देखून आमी देवाक पातयल्यार आमी चिंतचें, देवाक पातयल्यार, देवाचेर विश्वास दवरल्यार, देवा सांगता जियेल्यार आत्मीक काण मात्र आमकां मेळटा म्हणून न्हय. तुका देवाचें राज पयलें सोद, तवळ सोर संगती तुमकां मेळटल्यो म्हूण सांगलां देवान. देखून संवसारी कितें जाय सगळें आमकां मेळचें जाल्यार देवा सांगता जिये जे देवा सांगता आस जे मात्र न्हय, ते दाळा मात्र आमच्या हर एका गरजांनी तो उदारपणी पावता. हर एक गरज सोमी आमकां प्रोवायड करता. कित्याक म्हळ्यार ताचें नांव तूं यहोवा हिरे म्हळ्यार ही इज द प्रोवायडर. तो जावन आसा आमकां ओदकसून दिवचो देव. देखून ताका नांव धरलें परमेश्वरान यहोवा हिरे म्हणून. मस्तू परमेश्वरान ताची देवाचीं नांवां आसात, जायतीं नांवां आसात. ताका हर एकल्याक एक अर्थ आसा. ते अर्थ समजून नांवां दवरलेलीं जावन आसात देवाचीं नांवां. देखून एक नांव मात्र आमकां क्लियर सांगता. निर्गमन ग्रंथांत आमी वाचल्यार 3ऱ्या अध्यायान जो हांव आसा तस्सो हांव
जो हांव आसा तस्सो हांव हें जेजू देवाचें एक परमनंट नांव म्हाका भाव आनी भयणी तो मात्र एकलो आदी आसलो आतां आसा आनी मुखारी आसतलो हांव आनी तूं आतां मात्र आसा मुखार आमी आसचें ना आजच्या आदीं आमी नातल्ल्या संवसारांत पूण हाच्या आदीं आमी देवा थंय आसल्या देवा सांगत आसल्या आतांय देवा सांगत आसा खंडी जावन एक नितळ निर्मळ जिणी जियेल्यार आनी मुखलें देवा सांगत आमी आसतल्या कसो देव आदी आसा आतां आसा आनी मुखारी आसतलो तशें आदीं आमी देवा सांगत आसल्या आतांय देवा सांगत आसां जाल्यार फुडल्या जिवितांत ती देवा सांगत आसतल्या देखून ह्यो संगती आज आमकां जेजू आमकां दाखोवन दिता आनी उत्पत्ती ग्रंथाचे आज पयले वाचप आमी वाचल्यार थंय आदां एवेच्या पातका विशयी जेजू देव उलयता एदेनांत आसलेली ती पाताक आदारतात आनी देव सदांच म्हणले बरी तांचे सांगता आसतलो तांचे सांगता चलतालो तांचे कडेन उलयतालो आनी त्या दीस ती लिपोवन रावली देव येता आसतना आनी विसरता देव ताका खंय आसा यादाव तूं देखून हांव म्हणटाले तूं येवसो तुज्या पांयाचो आवाज हांवें आयकलो देखून हांव लिपोवन रावलां कित्याक लिपोवन रावलाय हांव विनगो आसा म्हणून तर तुका विनगो आसा म्हणून कोणें सांगलें पळय जेन्ना आदावन पाताक केलें जेन्ना आदावन देवा विरोध गेलो ताचे विनगेपण ताका दिसलें तेदोळ मुसर तो विनगेनातले कित्याक देवाच्या कुरपेचो शालो ताका पांगरलेलो देवाच्या कुरपेची काकूळ ताची शालो तांणी पांगरलेले वरवीं तांकां विनगेपण दिसनातलें जेन्ना तांणी पाता केलें देवाची कुरपा तांकां सांडून गेली देवाची काकूळ तांकां सांडून गेली तांकां विनगी आसा म्हणून चिंतलें देखून आमी आमच्या जिवितांत जर आमी अशेंत पाताक करन आमचें काळीज दारूण करून काणी घेता जाल्यार आमचें विनगेपण आमकां एक दीस दिसतलें आनी आमचे ते असलेले देवान घाल्लेलो आमकां कुरपेचो शालो आमचे तावन पयस वेतलो आतां हांव विचारता कित्याक तुवें अशें केलें देखून तो एवेचेर दूर घालता तुवें पळय म्हाका एक स्त्री करून दिल्ली तिणें आनी म्हाका एक फळ दिलें हांवें तें केलें एवेक विचारता कित्याक तुवें अशें केलें देखून म्हणटा त्या सर्पान म्हाका नडलें आनी ताणें खावंक सांगलें सर्पाक जेजू देव थंय शिराप घालता ताचें जिवीत तूं कनिश्ट म्हळ्यार आदल्या मनशाची पैकी म्हणटा तूं धूळ खातलोय म्हणटा आनी मनशाक येदेनाच्या त्या जाग्यार थावन तांकां भायर घालता आनी तांकां गळोवन खावंक शकता ते दळमसर तांकां काम करूंक नातलें बरें करून जियेतालीं आनी त्या जिविताचो रूख कितें आसलो ताका कोणें हात लायनातले बरी तांच्या भोंवतणी उज्याची तालवार दवरता आनी देवदूता सेराफीक आंजाक थंय धाडटा त्या राखून उरोंक तो रूख जिविताचो रूख आज तत्त जिविताचो रूख म्हजो आनी तुजो जेजू क्रिस्त जावन आसा जिवीत दिल्लें ताणें आमकां ताचे तावन आमकां जिवीत मेळ्ळां एदेनांत आसलेलो तो रूख त्याच रुखार जेजू क्रिस्त उमकळोन आमचे खातीर तुज्या खातीर म्हज्या खातीर आपलो जीव दिवन म्हजें आनी तुजें रक्षण केल्लो म्हाका आनी तुका जिवीत दिल्लो जेजू त्या रुखाचो सांबाळ केल्लो सर्वेस्पर देवान कित्याक त्या दिसत देवान निर्धार कान गेल्लो ह्या लोकांच्या पदका खातीर कोणें हांवें धाडचें आनी कोणी संवसारांत तयार नासल्या वेळार आपल्या पुतागती ह्या संवसाराक धाडन आमकां त्या पदकांतावन आमकां त्या मेळेपणांत आमकां त्या खोटेपणांतावन देवसराच्या धावलेतावन ताणें आमकां सोडयलें आमकां सुटका दिली देखून ह्यो संगती आज आमी जाणा जावया देखून आमी पदकां पडटना आमी कोणाक ताणें तशें केल्ल्यान अशें केलें आमी कोणाक देवाक दूर दिवंक जायना देखून आमकां जाणवाय दिल्या देवान ताल्ल्याचेर जैत व्हरोंक कृपा दिल्या हर एक पदकां तावन मेकळे जावंक आमकां कृपा दिल्या देखून हे सगळे देवान दिल्ली कृपा आमी ते कृपेचो शलो आमी नेसया आनी पदकां तावन आमी मेकळे जावया खोटेपणां तावन आमी मेकळे जावया संवसाराच्या आशा आकांक्षेतान मेकळे जावया कुडीच्या वडण्या तावन आमी मेकळे जावया जेजू खातीर जिवया जेजू सांगता जिवया खंडी जावन ते दाळा वर्ती अभिषेक वर्ती एनॉयटींग देव म्हाका आनी तुका दितलो आपल्या पुता मारिफात आनी तो पवित्र आत्मो आमचे सांगता सदां जियेतलो आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा आमेन
नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमती जय संगता स्त्रियम तेर तू सदैव आणि सदैव फळ जग शेंजेचो भगवंती मरिया देवाचे मय अम्मा बापयांका तेर विनयतिकार आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता.